Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव बहिणांनो, परतून एक नवो दीस देवान आमकां दिला. एक नवो दीस, एक नवो श्वास, एक नवो जीव, एक नवे जिवीत. आणि आमी ह्या संवसारान चलता. आयच्या दिसा देवान एक आयज ह्या संवसारान आमी श्वास घेता, आमी जिवी आसा. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारान आयच्या दिसा जायतीं लोकां मरण गेल्यान आतां ती आमकां दिश्टी पडनात. पूण देवान आयज तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान जिवे दवरला. कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो, कितें कारण आसा? कित्याक ह्यो श्वास आयज आमचे भितर आसा? ह्यो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, जायते वेळा आमकां दिसता की आमचो देव आमकां आसल्यारूय ओके हा, नासल्यारूय जाता. ना मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज जें कितें आसा तुज्या जिवितान, आयज जें कितें जिवीत तुजें आसा, जो कितें श्वास तूं घेताय, तो फकत तुज्या देवाक लागून. देवा बगर तूं आयज कांयच ना आसाय. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, कालच्यान जायतो लोक मरण गेला आयच्या दिसा. ताणें दुडून ताणकां आपलो जीव विकतो घेवंक जावना. पळयात पवित्र पुस्तकान अशें बरयलेल्या, जिवीत आनी मरण देवाच्या हातान आसा आनी देवान दिल्या बगर तें कोणाकूच मेळना. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया, कित्याक तो वर्तो आसा, बलिश्ट आसा. ओपोशाखीना माराहिराबा लेगो ब्राझींता रामा सोब्रहीना माराहा. आनी त्या देवाच्या हातान आमी आसा, ज्या देवाच्या हातान सगळ्या. प्रकाशनीचें पुस्तक 21 आनी 7 ओळ, रेव्हेलेशन चॅप्टर 1:7. हो पळयात कुपा बरोबर येता, सगळीं ताका तोपलां ती पासून ताका पळयतली, आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताच्यो दूख करतल्यो. खरेंच आमेन. पळयात हें सत मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचो देव कुपा बराबर येता. जाणें ताका तोपला ती पासून ताका पळयतली, आनी सगळ्यो परजा ताची दूख करतल्यो. कित्याक तो विश्वासी देव आसा. ताणें बरयलेली उतरां सत आसा, जे पवित्र पुस्तकान बरयलेली हर एक प्रॉफसी मोगाच्या भाव भयणांनो पुरी जावच्या पासत आसा. आनी ही निमाणी प्रॉफसी आमच्या सोमयाचें येणें आनी ते पासून सत आसा. हय मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचो सोमी येवचो जाला, देखून ते येण्याक आमी तयार जावया. ते येण्याक आमकांच तयार करुया. कित्याक सांगो नासलेल्या आनी कळो नासलेल्या वेळार आमचो सोमी येतलो. जी ताच्या सांगात आसा तांकां तो कुपा बरोबर उबारून व्हरतलो. आयज तो म्हाका तुका व्हरतलो एका दिसा. हालेलुया. म्हजो रोशना, तूच म्हजो
भाव भयणानो, तोच आमचो रोशनार आसा आनी तोच आमचो देव आसा. सगळें देवा लागीं आसा आनी तो देव तुका आनी म्हाका व्हरोंक येवचो आसा. पळयात मोगाच्या भाव भयणानो, ह्या संवसारान आसा ते सगळे ह्या संवसारान रावतले, पूण आयज देवा सांगाता वयर वयतल्या ती तूं आनी हांव. देखून मोगाच्या भाव भयणानो, देवाक चिकटोन रावया, देवाक धरून रावयात. कित्याक हे निमाणे दीस आसात, वेळ लागीं पावला आनी सोमयाचे येणे लागीं आसा. आत्म्यान तयार करुया, आत्म्यांक तयार करुया, आत्म्यान तयार जावया. कित्याक न्हवरो येवचो आसा आनी तूं आनी हांव ताची व्हंकल आसा आनी तो तुका आनी म्हाका व्हरोंक येता. देखून आमचे दिवलेन तेल घालून आनी तेल घेवन रावया. कित्याक सांगनासल्या घडयेर तो येता, दारां उक्ती करून तो आपल्या व्हंकलेक तो आपल्या सांगात व्हरता. आनी आयज तूं आनी हांव ताची ब्रायड आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणानो, हर एका दिसाक रेडी जावया, जागृत रावया. बी अलर्ट म्हणटा पवित्र पुस्तक. जागृत रावात. मागणें करून तुमचो वेळ सारात. थांबून आसतना देवाक वाखाणी करात. पळयात मोगाच्या भाव भयणानो, संवसारान आमकां देवान हेंच काम दिलां, ताची वाखाणणी. आनी ह्या संवसारा उपरांत हेंच काम आसा आमकां, देवा मुखार ताची वाखाणणी. देखून तयार जावया देवाच्या येण्याक. देखून तयार जावया देवाच्या येण्याक. कित्याक तो येता मोगाच्या भाव भयणानो. पवित्र पुस्तकांतली हर एक उतरां खरी आसा. एक उतर पुरें जाला आनी ही निमाण्या दिसाची प्रॉफेसी पासून सोमयाच्या येण्याची खरी आसा. जायते वर्सां आदी मोगाच्या भाव भयणान जायते प्रवाद्यांनी बरयला, तशें घडत येयला. आनी हो वेळ निमाणो आसा. जशें दानियेलाच्या पुस्तकान बरयला तशें मोगाच्या भाव भयणानो, निमाण्या दिसांनी ह्यो प्रॉफेसी उक्त्यो जातल्यो आनी देव पुऱ्यो करतलो. आनी हे निमाणे दीस आसात. पळयात पवित्र पुस्तकान जेजू क्रिस्तान म्हटला, खुणा पळोवन सायन पळोवन तुमी सजमतल्यात, तो वेळ लागीं पावला. आनी आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणानो, ह्या संवसारान जायत्यो खुणा दिश्टी पडटात, जायत्यो खुणा आमकां आयकोंक येतात. देखून तयार जावया, आत्म्यान तयार जावया. कित्याक म्हाका आनी तुका सोमया सांगाता वयर उबारून वचोंक जाय. आनी ह्या संवसारान हेंच आमचें मिशन आसा. पळयात मोगाच्या भाव भयणानो, पवित्र पुस्तकान बरयला आमचें नागरिकत्व, आमची नॅशनलिटी कितें आसा. आमची नॅशनलिटी आसा हेवन, सर्गराज. आमचो खाशा देश सर्गार आसा. आमी ह्या संवसाराची ना आसा, आमी त्या सर्गाच्या राज्याची भुरगीं आसा. देखून त्या हेवना पासून तयार जावया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. तो सोबीत कांयचो देव आसा. तो तुजे भितर रावता, तो म्हजे भितर रावता. तो खंयच्या वस्तून रावंक शकना, कित्याक तो जिवो देव आसा. देवाचें उतर म्हणटा, जिवो देव जिव्या वस्तूंनी रावता. आमेन. आनी तुमी जिवी आसा, देखून तो तुमचे भितर रावता. हालेलुया. बायबल ज्या वेळार रावच्या ठिकाणा विशीं उलयता आनी स्पेशली जेजू क्रिस्त उलयता, तो जेजू क्रिस्त सांगना आपूण थंय आसतलो, आपूण त्या स्वातेचेर आसतलो, आपूण हें आसत. तर तो तुमचे विशीं सांगता. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांव तुमचे भितर रावता. बायबल कितें म्हणटा, म्हजे विरहीत तुका कांयच करूंक जायना. हेचो अर्थ कितें? सो तो जर आमचे भितर आसलो जाल्यार आमकां जायतें करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, बायबला विशीं जर आमी देवाच्या उतरा विशीं पळयता जाल्यार तर जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव, म्हजो बाप आनी पवित्र आत्मो, आमी तिगूय जाण येताले, जेयताले, खाताले आनी
तुमचे भितर आमी रावतले. सो आनी एक आसा तेचेर जेजू क्रिस्त म्हणटा, कितें तर तुमी जावन आसात बापाचे पवित्र परजां. आमेन. तुमी जावन आसात बापाची पवित्र परजां. सो देवाचे रावोचे ठिकाण टाबरनाकल ना, देवाचे रावोचे ठिकाण वेगवेगळी भाग्यवंत वस्तू ना, देवाचे रावोचे ठिकाण खंयची प्रेयरांतली जागा ना, देवाचे रावोचे ठिकाण तूं जावन आसा. आमेन. म्हणून भावगीत पावलूक हें सजमलें. भागीत पावलूक हें सजमलें आनी देखून भागीत पावलू 1 कोरिंथीयर चॅप्टर 3:16 म्हणटा, पयली कोरिंथकारांचें पत्र 3 अफेसूस आनी 16वी वळीन तो म्हणटा, तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमेन. सो भागीत पावलू क्लियर सांगता देवाचें रावोचें ठिकाण खंय आसा तें आनी देव खंय रावता तें. आमेन. पळयात, जायतीं जाणां आयज देवाक सोदूंक वेगवेगळ्या जाग्याचेर वयतात, वेगवेगळ्या वस्तूंनी ती सोदतात, वेगवेगळ्या वस्तूंनी तांकां मिरेकल्स दिसल्या उपरांत ते त्या मिरेकलच्या फाटल्यान धांवतात. थोडीं जाणां वेगवेगळ्या लांब जागेर वयतात, कित्याक थंय देव आसा. आमेन. थोडीं जाणां 500 किलोमिटर लांब वयतात, थोडीं जाणां 1000 किलोमिटर लांब वयतात, थोडीं जाणां 2000 किलोमिटर लांब वयतात. आनी आमी त्या स्वातेचेर गेल्या उपरांत आमी म्हणटा, ओ आमी ह्या स्वातेचेर गेल्या, आमी धन्य जाल्या. आमेन. आमी सुभागी जाल्या. म्हज्या जिवितान तशेंच आसलें. हांव वेगवेगळ्या स्वातेचेर वयतालो, वेगवेगळ्या जागेचेर वयतालो आनी हांव म्हणटालो, ओ हांव त्या जागेचेर गेलो आनी हांव धन्य जालो. आमेन. पूण देवाचें उतर क्लियर सांगता, प्रेज द लॉर्ड, देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, कितें तर तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देवाची रावोचें ठिकाण 10,000 किलोमिटर लांब ना, देवाच्या रावोचें ठिकाण 5,000 किलोमिटर लांब ना, देवाचें रावोचें ठिकाण 2,000 किलोमिटर लांब ना, पूण देवाचें रावोचें ठिकाण हें 0 किलोमिटर लांब आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, हर एक मनीस आपली शॅडो घेवन चलयत आसता. आमेन. आपली सावळी घेवन चलत आसता. हालेलुया. सावळी घेवन चलत आसता आनी तो सावळी घेवन चलतना खंयचोच मनीस म्हणना, ओ म्हाजी शॅडो म्हाज्या सांगाताक नाका. आमेन. म्हाजी शॅडो म्हाज्या सांगाताक नाका, म्हजी सावळी म्हाज्या सांगाताक नाका. कोणा मनशाक म्हणटा कितें, ना 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 सावळी तूं म्हज्या फाटल्यान येवं नाका, शॅडो तूं म्हज्या फाटल्यान येय नाका. आमेन. ना, ती शॅडो तुज्या फाटल्यानूच येतली. तूं उबो रावल्या उपरांत ती तुज्या सांगाताक उबी रावतली. तूं चल्ल्या उपरांत ती तुज्या सांगाताक चलतली. प्रेज द लॉर्ड. तूं धांवल्या उपरांत ती तुज्या सांगाताक धांवतली. हेचो अर्थ शॅडो आमकां सोडूंक शकना, कित्याक आमचे वरवीं शॅडो दिश्टी पडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमचे वरवीं शॅडो दिश्टी पडटा. तशें जेजू क्रिस्ता विरहीत आमकां रावोंक जायना, कित्याक जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी दिश्टी पडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी दिश्टी पडटा. तुमी जेजू क्रिस्ताची शॅडो जावन आसात. आमेन. आनी देव तुमचे थंय सदांच आसता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी जेजू क्रिस्ताची शॅडो जावन आसात. आमेन. जंय खंय जेजू क्रिस्त वयता थंय तुमची शॅडो जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुमी तेच्या सांगाताक रावोंक जाय. जशें तूं जेजू क्रिस्ताची शॅडो आसाय, तसोच जेजू क्रिस्तूय पासून तुजी शॅडो जावन आसा. जेजू क्रिस्तूय पासून तुजी शॅडो जावन आसा. कोण शॅडोक आपल्या कडसून पयस करना ना, कोण शॅडोक आपल्या कडसून लांब करना. पळय, आज करोडांनी लाखांनी व्हडले मागण्यांची वस्तू बांदलेल्यो आहात. वस्तू बांदलेल्यो व्हडले
1 करोड 2 करोड 3 करोड 4 करोड व्हडले व्हडले पयशे खर्च केलेले आसात. व्हडले व्हडले सगळ्यान व्हडल्या जागेचेर प्रेयर जावचे पासत वस्तू केलेल्यो आसा. पूण बायबल क्लियर म्हणटा तूं केदीय व्हडली जर तूं वस्तू बांदताय जाल्यार, तूं केदीय व्हडली बिल्डींग बांदताय जाल्यार, तूं केदीय व्हडलें एक देवस्थान बांदताय जाल्यार, आमेन, तुका देवा परस व्हडलें देवस्थान बांदूंक जायना. आमेन. देवा परस व्हडलें देवस्थान बांदूंक जायना. हांव कितें सांगता तुमकां सजमता चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयज पळयात जायते भाशेन लोकां खर्च करतात एका स्वातेचेर दुसऱ्या स्वातेचेर वचून. कित्याक? थंय जेजू आसा म्हणून. पूण ती विचार करनात जे जेजूक आमी थंय पळोवंक वयता तो जिवो जेजू म्हज्या भितर आसा, तो न्हू डेट वस्तूच्या भितर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बायबलचें देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळयात. देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळयात. धर्मदुतांचो इतिहास ताका म्हणटात Acts chapter 7 verse 48. धर्मदुतांचो इतिहास 7वो अभेसोर, प्रेज द लॉर्ड, आनी 48वी ओळ. पूण महाथोर देव म्हटल्यार सर्व सामर्थ्यशाली देव मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरान रावना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तो मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरान रावना. कित्याक प्रवादी अशें म्हणटा, सर्ग म्हजें सिंहासन आनी पृथ्वी म्हज्या पांयाची म्हणय. कसलें म्हूण मंदीर तूं म्हाका बांदतल्यात. सर्वेस्पर म्हणटा, वो कसल्या जाग्यार म्हूण हांव विसव घेतलो. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातान रचल्यात की ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्याच हातान रचल्यात की ना. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात बाबा, सस्मान घेयात, देव खंयच्या वस्तूंनी रावना. आमेन. देवाक खंयच्या वस्तूंनी रावंक जायना. सो देव रावता जिव्या तुज्या कुडीन. आमेन. जिव्या तुज्या कुडीन. सो पळयात बायबल क्लियर म्हणटा 1 Corinthians chapter 3 verse 16, तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमेन. आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता हें तुका खबर ना. आमेन. क्वेश्चन मार्क. हें तुका खबर ना. तुका खबर आसोंक जाय देवाचो आत्मा तुजे भितर वस्ती करता तो. आमेन. सो पळयात आयज आमी वेगवेगळ्या जागेचेर वयता देवाक सोदूंक, पूण देव आसा आमचे भितर. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हणटा, देव रावना फातरांनी, देव रावना झाडांनी, देव रावना मुर्तींनी, देव आसा आमच्या काळजांनी. कित्याक जिव्या देवाचें मंदीर आमी. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत देवा पासत हे तुज्या उतरां पासत तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमता तो आपलो जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी झाडाची वाद दुसरी खाता. आमेन. गॉड ब्लेस.